मंगळारा कुंकळी नगरपालिकेचे निमाणे बसकेत मेगा प्रकल्पाचो विषय बरोच गरम जालो। काय महामंडळांनी प्रशासनाचेर गंभीर आरोप करून शारांत पयलीच उदक आणि वीज पुरवणेक त्रास जाता तेन्ना नव्या प्रकल्पाक एनओसी आणि परवाने दिवप योग्य न्हय अशें सांगले। अशें महत्वाचे निर्णय घेवचे पयलीं तांकां कित्याक विश्वासात घेवंक ना असोय प्रश्न महामंडळांनी मांडलो। मजगती समाज वावुरपी अविराज देसायान आपल्या कार्यकाळाच्या निमाणे 5 वर्सांचेर टिका करून सगळे नगरसेवक लोकांची सेवा करपाक अपयशी ठरल्यात अशेंय तांणी सांगले। रेजोल्यूशन मेन लेबर नाही आमचे लेबर तेंगेले मेडिकल आहे आमची भाजी 5 सालां मेन आनी सोपो आसले आमचे कितें करताले मुन्सिपालिटी घेताले न्हू आनी एक पार्टी केले कारण आमगेल्या 2 पार्टी पयशे दिले न्हय ऑप्शन ते आमी ते मुन्सिपालिटीक दवरपाक आनी आमगेले आतां 2-3 प्रोजेक्ट येयले आनी थिंगा काकणा मोडी वेराडा तेंगे कौन्सिलरान थिंगा लोकांक ऑब्जेक्शन आसा कितें म्हणून आमच्या गांवां येदोळ येवन आमकां उदक आसपाना लायट आसपाना तें आपल्यालें ऑब्जेक्शन म्हूण तेंगे दिलां आनी काकणा मोडे दिलां तें स्टॉप दवरचें कितें रिन्यू करप ना लायसन्स रिन्यू करप म्हणजे काकणा मोडी आंतरकोणी रिव्यू करपाक सांग म्हणजे तेंगेले रिन्यू करप ना पोतून सगळी कुंकळकारांक म्हायती आसा कुंकळी कशी चलता ती कुंकळी म्युनिसिपल अफेर्स म्हणटाय तांकां अफेर्स म्हळ्यार तुका कळ्ळें पब्लिके भायर दोन अफेर्स करता हे कुंकळ्या मेन मुद्दो कितें आसलो जाणटो 5 वर्स पयलीं जेन्ना इलेक्शन जाल्लीं तेन्ना आमचो एनवायरमेंट हो मेन मुद्दो आसलो कुंकळ्यां आनी एनवायरमेंट म्हळ्यार कितें आमी सदांच तुका खबर आसतलें आनी गोंय सरकाराक सुद्दां आमी निवेदन दिलां हेंची थ्रू की आमचे कुंकळ्याक वारो आनी उदक सारकें ना म्हणून हेंगेलो मेन पर्पज कितें आसपाक जाय कुंकळी म्युनिसिपल कौन्सिलाचो की लोकांक जे ते ह्या एरियेत जे लोक रावताय तांकां शुद्ध वारो आनी शुद्ध उदक दिवचें म्हूण आनी गार्बेज कलेक्शन करता म्हूण हिंगा कितें जालां जाणटो हिंगा प्रोजेक्टां गार्बेज जाला आनी हेंची तकल्यां जें आसा न्हू हें भल्ल पयशे करपाचें आमी आसले कौन्सील जावं आमगे थोड्या मनशां हेल्प करपाक जिखोवन हाडपाक पूण तेंगे परफॉर्मन्स पयले न्हू लास्ट व्हडले मिटींग आसल्या कारणान आयज खंय तरी अशें दिसून येता की हे जे 5 वर्सां कितें केलां हें खंय तरी आयज पर्यंत ह्या स्टाफांनी कितें करपाक जाय आसलें तें आज अप टू डेट जालें ना। पयलीं सुवातेर जेन्ना तो कुंकळी म्युनिसिपालिटीचो सीओ आसा तेणें कावन्सील रेजोल्यूशन नासतना कितलीशी गोश्ट केली जी खंय तरी इलिगल जातात ती म्हळ्यार पयर तेणी एक शिगम्याक एनओसी दिली कावन्सील रेजोल्यूशन नासतनाच कोणाक तरी चेअरमॅन केलो आनी ट्युरिझम डिपार्टमेंटात धाडलो पयर कावन्सील रेजोल्यूशन नासतनाच सीओन आमगेल्या म्युनिसिपालिटीचो हायकोर्टान अपियर जावपाचो एडवोकेट चेंज केलो आज खंय तरी ही म्युनिसिपालिटी दुसरो कोण तरी बसून आसा तो चलयता एनओसी पॉट दिल्या सगळ्या बिल्डिंगांक न्हू हे दिताय टेक्निकल दिताय फारे दितली ते बाबा ते टेक्निकल तुगेले एज पर प्रोसिजर पण चलता चोवपा जाय न्हू थिंग बोर्ड आसना सायन बोर्ड आसना कितें चलता ते कांय इन्फॉर्मेशन आसना थिंगा कांयच आसना कितें चलता खबर आसना थिंगे कितें येता बिल्डींग येता कोणा कितें येता बोर्ड ना काय कांयच ना मागीर कितको पडटले लोकांक लोक कितें म्हण मागीर कौन्सिलरांनी पयशे गेले हाय जाय म्हणटाय आतां सांग म्हाका काकणा मोडे त्यो 60चो बेरोडा ते आतां 3 प्रोजेक्ट व्हडले 65 45 कितली जाली सो टोटल बिल्डींग केली जाल्यार टोटल फ्लॅटां जाली 300-400 आमकां कुंकळेची कॅरिंग कॅपेसिटी जोवपा जाय बाबा हे नाक म्हणे आमी हाडाय कॅरिंग कॅपेसिटी चोडाय मरे बाबा उदकाचे प्रॉब्लेम जातले मुगे हांव नेबरींग तेजो ते उदकाची लायनी आमकां अशें उदक मेळना सारकें लायटीचे प्रॉब्लेम आसता आमकां गार्बेज प्रॉब्लेम आहा हिंगा सॅनिटेशन आमी बोवाळ मात चोयच पडटा मागीर हें एमी आमची मेकार मिटिंगे घालपा जाय प्रोजेक्ट आमी ना म्हणाय चोया बाबा लोकांक सांगाता प्रोजेक्ट येता करुया मेगा प्रोजेक्ट येताय आणि ते आमगे रेजिडेंस नाकाय आणि इवन म्हाका पासून ती पयलीं खबर नासलोली ते थिंग प्रोजेक्ट येताय म्हणून आणि ते स्टार्ट जालें म्हणटरी लोक म्हाका विचारपाक लागले कितें जाला अशें म्हूण कितें कोताय तिका हांवें म्हणलें म्हाका काय खबर तूं कौन्सिलर जाय तूं खबर ना हांवें म्हणलें म्हाका खबर ना मागीर हांवें कंप्लेन दिलें थिंग इन्स्पेक्शन करचें आयज पासून तें इन्स्पेक्शन जालें ना आनी आयज हांवें सीबी हें केलां आनी सीओ एक लेटर केल्या रेजोल्यूशन हें केलां तेका रिवोक करचें म्हूण तेंगे एनओसी। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील।